खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयांत उदरगतीच्या विविध प्रकल्पांक सुरवात जाल्ली आसा। शेनवारा उत्तर गोंयांत 4 वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें उक्तावण केंद्रीय आयुश्य मंत्र्याच्या हस्तुकीं जालें। मये पंचायतीच्या हळंदीवाडी वॉर्डांत रस्त्यांच्या लायटींचें आयुश्य मंत्र्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। तशेंच मया पंचायतीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान हर्सवेन भेटयली। त्या भायर चोडणा पांडववाडा हांगसर कम्युनिटी हॉलाचें केंद्रीय मंत्री नायक हांच्या हस्तुकीं उद्घाटन जालें। RDX गोवा खातीर चोडण आनी मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। ही स्ट्रीट लायट 9 लाख खर्च करून जवळ 42 पोल्स आणि 42 फिक्सर आणि लायन जोडून ताजे शुभारंभ जाल्लो आसा। म्हाका दिसता मया कशा पद्दतीचे खंयच्याच मतदारसंघात जावना अशे स्ट्रीट लायटीचे प्रोजेक्ट जवळ 4-5 प्रोजेक्ट मया मतदारसंघात जाल्ले आसात आणि आमचे इंजिनियर आणि इतर जे आणि ताणें खरोखरच व्यवस्थितपणे योग्य दिल्ले वेळार ते पूर्ण करून लोकांक ते सेवेक रुजू केल्ले आसात। खुशी भोगता की कित्येक वर्सां आमी हे जावन सुद्दां अशे तरेचे प्रोजेक्ट पयलीं नाशिल्ले आमचे कडेन ते प्रोजेक्ट आमी ते मुद्दाम जावन एमपीलॅडांक घालून हे लायटीचे प्रोजेक्ट म्हणजे जशे आमकां बाकी सगळ्यो गोश्टी ताचेर लायट ही म्हत्वाची। मया सारक्या मतदारसंघाक ज्या जाग्यार खंय तरी रस्तो नाशिल्लो, साखर नाशिल्लो, खंय तरी लायटी जे नाशिल्ले, त्या जाग्यार हॉल जाय आशिल्ले, अशे जे प्रोजेक्ट आमचे कडेन येयले ते प्रोजेक्ट म्हणजे पेंडींग खंयचोच प्रोजेक्ट आसूंक ना। तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य नाशिल्लें हें काम आमी खंयचीच करूंक पावतीच नाशिल्ले आनी म्हणून तुमी दिल्ल्या अधिकाराचो वापर करून सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात। तुमचे पर्यंत परत पावोवपाचें काम, त्या अधिकाराचो फायदो तुमचे पर्यंत पावोवपाचें काम हें आमी केल्लें आसा आनी मनाक खुशी भोगता की कितें तरी आमी करूंक शकले म्हणून। BJP जे आसा लोकांचे एक्सपेक्टेशन आसा, नोकरीच्या दृश्टिकोनान आसा, तुमच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनान आसा। आज आमचे नशीब बरें आसा की येद्याशा गोंयाच्या स्टेटी भितर एक राज्यमंत्री, एक पॉप्युलर MP आनी एक मिनिस्टर गोंयच्यान जावन आसा। आयज जर मॅक्झिमम फंड्स खंयच्यान येतात ते MPच्या तांच्या सोर्सांतल्यान येतात। तर हांव मुद्दाम तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदतां की बाबा मयेचेर आमच्या श्रीपाद भवन सदांच प्रेम दाखयला, फुडेंय प्रेम दाखयतले। मॅक्झिमम तांचे जे प्रोजेक्ट्स आसात ते मये मतदारसंघा भितर जाल्ले आसात। हांव एक गोश्ट जाणा की भाऊचो असोच आमचेर प्रेम आसतलो। फुडल्या 5 वर्सां भितर आमी खुबशे प्रोजेक्ट्स भाऊ कडेन घेवन वतले आनी ते आमकां मदत करतले हें जाणात आमी। त्यामुळे तुम्ही दिलेल्या आशीर्वादामुळे संपूर्ण उत्तर